नमस्कार, नाव सुमेश गवस. ट्रक ओनर असोसिएशनाच्या तर्फे आम्ही आता आमचो एक्सकवेटर ओनर असोसिएशन तेंच्यांनी तेका तेको दिल्लो ह्या प्रोटेस्टाक आणि आमी आता येवन RTO असिस्टंट डायरेक्टर पेडणे तांकां आमी मेमोरंडम दिला ऑलरेडी रिलेटेड टू अग्रिमेंटाच्यो गाडयो, मागीर रजिस्ट्रेशन ऑफ परमीट, कॅन्सलेशन ऑफ परमीट, ज्यांच्या परप्रांतीय लोकांनी जो आमच्या धंद्याचेर काबीज केला जी परमिटां कॅन्सल करपा खातीर आमी पयलीं इन्फॉर्मेशन घेतले आनी तेच्या रिलेटेड कितें आहा तें आमी फुडें तेंच्या वांगडा रावतले. दुसरें, आयज पेडण्याची डेव्हलपमेंट जी जाला किंवा पेडण्यान जे इतलें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जाला तो आयच्या डेटीन पेडणेकाराक हो कांय फायदो जालो ना. आयच्या डेटीन जो फायदो जाला तो परप्रांतीय लोकांकूच फायदो जाला. आयज मोपा एअरपोर्ट हें एग्जाम्पल घेवया आमी. मोपा एअरपोर्टार जेन्ना कन्स्ट्रक्शन फेज आसली तेन्नाय पेडणेकाराक कांय कोणी ऑपॉर्च्युनिटी दिवंक ना. परत जेन्ना एअरपोर्ट ऑपरेशनान येयलो तेन्नाय मोपा एअरपोर्टाचेर पेडणेकारांक किंवा लोकलांक कांयच ना. आयज जेन्ना एअरपोर्ट एरोसिटीचें जेन्ना काम जाता तेन्ना तेंचो CEO त्याच्या लोकांक फक्त जो कोण सब कॉन्ट्रॅक्टर आहा डे वनच्यान तुमी काडून पळोवंक शकतात ते सगळे कॉन्ट्रॅक्टर आंध्रा नाजाल्यार दिल्ली. मेजर कॉन्ट्रॅक्टर आंध्राचे आहात बिकॉज तो CEO ज्या खुर्चेर बसला तो आंध्राचो आसा. सो आयच्या डेटीन जर लोकल लोकांक काम जाय किंवा लोकल लोकांक खातीर जर आमकां कितें ऑपॉर्च्युनिटी जाय जाल्यार आमकां आमच्या स्ट्रगलाक झगडचो पडटलोच. सो तेका लागून ही बेजीक सुरवात आनी तेच्या फुडें खंय कितें आसा थंय आमी सगळे एकवट रावन रावतले आनी कितें आहा तें आमचें करतले. आम्ही जाले 15 दीस जाले पळय, 15 दिसा एक म्हयनो जातले, 15 दीस जातले. आमी CM सरा वांगडा मिटींग घेतली. आमचे गोंयचे CM माननीय प्रमोद सावंत हांकां सुद्दां मेळ्ळे. आमी आमचो कितें करूंक सोदता तांकां आमी सांगलां ही एग्रिमेंटाचे गाडयांचे विशय सांगला. हे मायग्रंट येवन भायले हांगासर येवन गोंया राज्यान जो अतिक्रमण आमच्या लोकांचेर करतात ते आमी तेंचे कडेन उलोवप जाल्लें आसा. इवन आमी जे लोगो केला, जे आनी कितें केला, जे गोंयची आयडेंटिटी गोंयकार म्हणून जो ट्रक आसा तो गोंयकाराचो म्हणून ताका एक आयडेंटिटी म्हणून आमी लोगो केला तो सुद्दां आमी तांकां सांगला. तेंच्यांनी आमकां कॉपरेट केला करुया, पूण तेंच्यांनी कशा पद्दतीन कितें कशें करचें ते तुमी सांगा म्हणजे आमकां कशें फुडें वचपाक मेळटलें ते तेंच्या कडेन आमी उलयल्ले ऑलरेडी उलयल्ले आसा. नवीन जर कायदे तुमी जर एग्रिमेंटाचेर गाडी रजिस्टर करतात ते जर बंद केले जाल्यार गाडये म्हाजे सरकारा कडेन म्हाजी एकच विनंती आसा. आयज महाराष्ट्र राज्यांत खंयची भायली दुसऱ्या स्टेट आयज गोंयांतली जर गाडी महाराष्ट्रान रजिस्टर करतलो ते करून घेयना. केरळाची गाडी जर महाराष्ट्रान गेली ती रजिस्टर जायना. सो तसोच हो एक कायदो गोंया पुरतो आमच्या गव्हर्मेंटान हाडचो आनी हे जे लीज एग्रिमेंटाचेर जे गाडयो रजिस्टर जाता हो बंद करचो. तांकां लेटर बिटर आमी दिला तांकां, कित्याक तेंचे कडेन आमी जे एग्रिमेंटाचेर गाडये जे रजिस्टर करतात ते फक्त हेंच्यानी गोंयानच करतात आनी दुसरेच करिनात, महाराष्ट्रानय करिनात, कर्नाटकानय करिनात. आनी हेंच्यांनी एग्रिमेंटाचेर गाडी रजिस्टर करून करून आयज आमच्या धंद्याची परिस्थिती बिगड जावन पडली. हर एक ड्रायव्हर येता 2 महिने कामाक रावता आनी गाडी नवीन घेता आनी ती एग्रिमेंटाचेर रजिस्टर करता. ना ITO रजिस्टर करता तो परत त्या रुमांक रावता काय ते पॉप सावन एक्चुली तो रुमांक खंय रावता हितून कलंगूट आनी गाडी रजिस्टर मडे आसता. अशें सगळें भोगस चल्लां. तेका लागून एग्रिमेंटाचेर गव्हर्मेंटान हे गाडये रजिस्टर करचे न्हू. हांव अविनाश बोबे, एक्सकवेटर ओनर एसोसिएशनाचो प्रेसिडेंट. आतां आमकां आमच्या मिलिंद बाबा ट्रक ओनर एसोसिएशनान आमकां एक उलो मारलो की बाबा आमचे अशे डिमांड्स आसा तेन्ना तुमी येवचे सपोर्टाक. आमी हाजे फुडें ठरयलां की एक्सकवेटर ट्रक अशें कांय वेगळी कॅटेगरी ना. एक्सकवेटर जर चलयतलो जाल्यार ट्रक हो जायच पडटा आनी जर आमी युनायटेड जर सगळे जाण रावले जाल्यारच हे शक्य जावंक शकता. आतां आमी पळयता प्रत्येक गोंयांत सगळे कडेन हे परप्रांतीय येवन काम करता म्हणटा पळय ते आज वाडूंक लागले कित्याक खंय तरी आमी कमी पडले म्हणून. आमी प्रत्येक वेळा आमकां सरकारा कडेन तशी जाय तसो सपोर्ट मेळूंक ना. अशें तर आमी घेवन वतात अशें आसा तेन्ना आमकां काम दिवचें. आमची ही मागणी आमी कोणाक तशें पळोवंक गेल्यार आमी तांकां परप्रांतीय म्हणून भायर उडोवचें किंवा काम दिवचें अशी आमची अपेक्षा ना. तांकां जो एम्प्लॉयमेंट आसा जर आमकां ट्रक जाय, ट्रक ड्रायव्हर जाय, एक्सकवेटर ऑपरेटर जाय हे आमी तांकां दितातच. हाज्या पयलीं ते कॉन्ट्रॅक्ट घेवपाक गोंयान आयले. गोंयान आमचे इतले व्हडले कॉन्ट्रॅक्टर नाशिल्ले म्हण केरळाच्यान आयले, कर्नाटकांतल्यान आयले. तांचे स्टेटी वास्ट आसा. तांणी जेन्ना आमच्या गोंयान आयले आनी कॉन्ट्रॅक्ट घेतले आतां तरी खंय गरज आसा की तांणी आतां आमकां आमचें काम सोंपोवन दिवचें. पयलीं तांणी आमकां मदत केली त्या बद्दल धन्यवाद. पूण आतां तांणी आमचे भुरगे व्हडले जाल्या आमकां गरज आसा ट्रकाची म्हण मशिनाची. आमी धंदे करतात तेन्ना आमकां सपोर्ट करचे. जेन्ना व्हडले इन्फ्रास्ट्रक्चराक लागून येतात लोक तुम्ही पळोवंक शकता पर्वरी ब्रिज आयले, मोपा एअरपोर्ट आयलो, थंय जेन्ना व्हडले व्हडले कॉन्ट्रॅक्टर आयले
कॉन्ट्रॅक्टर आयले म्हणून दुःख काय ना ताणें एटलीस्ट 50% तरी गोंयची मशिनरी घेवन चलूंक जाची जाचेर आमी पोट भरता. आतां ही मशिनरी खंयच्यान आयली आमचे कडेन. आमी जेन्ना मायनींग गोंयांत चलताले तेन्ना आमच्यो मशिनरी आशिल्ल्यो, ट्रक्स आशिल्ले, ते मायनींग बंद करना कडल्यान आमकां आतां त्रास जालो ताजो त्रास जाले उपरांत जे आमी कितें धंदो म्हणून आमचो वडिलांचो धंदो म्हणून आमी फुडें करूंक गेले तेन्ना आमकां आतां सपोर्ट जाय आशिल्लो. तेन्ना आमी कितें म्हणटा, तांचे स्टेटीन जेन्ना इतली व्हडली वास्ट ऑपॉर्च्युनिटी आसा आनी ते थंयचे स्थायीक आसा तर तांणी आपलो धंदो थंय एक्सपांड करचो. आतां आमकां चान्स दिवचो.